सगळीं उबी रावया. सुरवातीक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T10. मोगाळ बाबा भयणानो सगल्यांक तुमकां संतोषान भरलेलो दीस हांव दिता. तुका हांव घेता. आनी ह्या परबेच्या मिसांत किरीत भाशेन आमी ही देसावां घेतल्यो मागतल्यो. कॅट्रीन वाज ह्या आमच्या भयणीच्या देसावां खातीर. तेच भाशेन आयज आपलो वाडदीस समारंभता वलिंका पेट्रिसिया फेर्नांदीस ताचे पासत मागुया. तेच परी आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता फेलिक्स ग्रेशियस आनी फिलोमेना वाज. फिलांद्रो आनी फ्रेक्सी डिसोजा ह्याय आमच्या बाबा आनी भयणीच्या कुटुंबा पासत मागतल्यो. तेच परी मिलाग्रीस मारिया आनी तांच्याय फॅमिलीच्या इंतेसावां पासत. तेच परी लियांद्रो आनी आंतोनेता सिक्वेरा. तेच परी आयज आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता बेनी आनी रेशल डिकॉस्टा. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समारंभता प्रेस्ली पेरिस आनी एग्नस फुर्तादो
ह्याय आमच्या भयणीच्या इतिहासा पासत मागतेल्या कळोवंक मागला हे मोटोर मातशे वाटेर आडकोळ करता ते मातशे काडचें ताचो नंबर प्लेट GA08K8667 GA08K8667. पवित्र त्रित्वेक बावडतान उलो मारून मिसाची भेट सुरू करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, व्हडा कुशळकायेन आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमच्या गांवची आस्कारीन रुजाई सायबिणीची परब समारंभांक आयज आमी ह्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आयच्या दोबाजीक सेवा धर्माचो विशय मारेच्या पावलांनी चलोवन गोवायकेचें जिवीत संवसाराक मोगाचो संतोस. देव जावन आसा मोग आनी मोग आसता थंय राग आनी नाटकाय न्हय, पूण बोगसणें काकलूत आनी सेवा आसता. अंकवार मारयेन देवाचो मोग चाकलो आनी ह्याच मोगान जिवन आपलो पवित्र घराबो एक मोगाचो आनी सेवेचो नमुनो केलो. आयज हीच अंकवार मारिया आपल्या पावलांनी चलोवन जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवंक आनी मोगाचो संतोस शिपडावंक आमकां उलो करता. अंकवार मारयेन सदांच जिवितांत देवाची कुशी केली आनी आपल्या उतरां आनी कोरन्यां वरवीं तिणें जेजूक गवाय दिली. आयज रुजाय सायबिणीची देख घेवन आमी आमचे घराबे समुदाय आनी फिरगोस मोगाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक आनी एकचारान आनी सहभागिलीपणान जिवन अंकवार मारये भाशेन आमच्या घराब्यांत शेजाऱ्यांक आनी समाजांत कुशळकाय आनी संतोस हातेलीं हत्यारां जावंक रुजाय सायबीमायेच्या मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. मारयेचें जिवीत आमकां सगल्यांक एक व्हडलें देणें. आमकां क्रिस्तांवांकूच न्हय पूण आख्ख्या मनशाकुळाक मारिया आनी तिचो भावार्थ जावन आसा देवाचें व्हडलें बेसांव. आनी त्याच पासत मारयेच्या पांयाशी सगले तरेचो आनी वेगवेगळ्या धर्माचो लोक येता आनी तिचे मजतीन जायतो आशिर्वाद देवाचो मनशांक मेळटा. हें वळखून घेवन त्याच बरोबर सुरवातीचीं उतरां मनान धरून ह्या मिसान जाता तितल्या भुक्तीन भावार्थान वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. आनी पयले सुवातेर आमी जायते सुवातेचेर चुकले हांव जेजूचो पाटलाव करूंक ताचे गोवाय जावं बापाची खुशी करूंक आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांच सांकवार मुरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं. सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
कितेंय मागोंक सोदताय माग एक घडीभर तुजे दोळे दाम बावार्थान तुज्यो गरजो सायबीण वरवीं देवाच्या हातान घाल तुज्या कुटुंबा पासत माग तुज्या गांवां पासत माग तुजे फिरगोचे पासत माग प्रार्थुया सरपदवेदारा देवा भोवभाग्यो तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोस्तांव हे मोगाळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना मिकायस प्रवेदेच्या पुस्तका वेले वाचो पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मदें तूं भोव ल्हान तोरूय इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्वर तांकां सांडून दितलो उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुतांदुवाच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली
कित्याक तेच नातावन ताची पोतवी प्रितुमेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब गावून ही पुरी जातलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव पावून सोडलीं आनी बरोबर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ही खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजे आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हळें, ही म्हजी आवय, म्हजे भाव. आनी स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तितलेय मनीस म्हजो भाव, भयण आनी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ फडतो महानये वागाळी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबानो आनी भयणानो, आयज खुशालकायेन त्याच बरोबर व्हड बावाडतान ही परब रुजाय सायबिणीची आमी करता. वर्साच्या वर्सा ही परब आमी करता आनी वर्साच्या वर्सा ही एकूच परब आमी करता अशें न्हय. सायबिणीच्यो दुसऱ्योय परबो आमी करता. लोर्दीस सायबिणीची परब, फातिमा सायबिणीची परब, पेरपेस सुकूर सायबिणीची परब, दुखेस सायबिणीची परब, अश्यो जायत्यो सायबिणीच्यो परबो आमी करता. एक धाकटूलो असो प्रस्न हो नियाळ सुरू करच्या आदीं एक धाकटूलो असो प्रस्न आमी सगल्यांनी एकामेकाक करूंक जावो. प्रस्न हो, ह्यो सायबिणीच्यो परबो करून करून कितें शिकलां काय हांव? ह्या सायबिणीच्या फेस्तां वरवीं, नोवेना वरवीं हांव कितें शिकलां? म्हजो घोराबो कितें शिकला? वॉट डीड आय लर्न फ्रॉम मदर मॅरी? वॉट हॅव आय फॅमिली लर्न फ्रॉम दीस फीस्ट? हो प्रस्न आमी करूंक जाय. भाव भयणीनो, सायबिणी मायलागच्यान आमी कितें शिकोंक ना अशें म्हणून आमी शिकल्या पूण आनी शिकोंक जाय. सायबीण मायलागच्यान मारये कडल्यान आमी सगल्यांनी शिकोंक जाय. कित्याक भावार्थाची यात्रा करतना आमच्या जिविताची वाड जावं, मारिया जावन असो एक उत्तम नमुनो, सुपूर्ण जेजूचो सीस ती. आनी त्या पासत तिचे नदर परतून परतून घालून आमी तिचे लागीं शिकोंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी उदीक आनी उदीक ओत्मीक करूंक वावरूंक जाय. भाव भयणीनो, आयचो विशय मारयेच्या पावलांनी आमची पावलां घालून जेजूचे गोवाय जावन संवसाराक मोगाचो संदेश परगटुया. मारयेचें जिवीत आपणावंक आमी आगोड वस्तू करपाची गरज ना. सादे वस्तू ज्यो आमी मारये भितर पळयता त्यो करूंक जाता आनी त्यो सगल्यांनी करूंक जाता. भाव भयणी भितर मारये भितर जायत्यो वस्तू आहात ज्यो म्हज्यान आनी तुज्यान शिकूंक जातात. पूण ह्यो थोड्यो तरी वस्तू आयज ह्या फेस्ताच्या दिसा मनान धरुया, ज्यो मारये भितर आमकां दिसती पडटा. तिचें जिवीत भाव भयणीनो दिनवासनेचें जिवीत. Mary's life was full of thanksgiving. Mary's life was full of good deeds. बऱ्या देण्यांनी, बऱ्या कोरण्यांनी, दोयाळ्यो कोरण्यांनी भरलेलें तिचें जिवीत. तिच्या जिवितान व्हड भावार्थ आनी विस्वाशीपण पळयता. ह्यो वस्तू आमी मारये कडल्यान शिकूंक जायो. भाव भयणीन, ह्याच वस्तूंचेर, ह्या थोड्याच वस्तूंचेर आयज हांव नियाळ करूंक सोदतां, ज्यो आमच्यांनी आपणावंक जाता आनी आमी जेजूचे उत्तम गोवाय जावपाक जाता. मारिया जेन्ना एलिझाबेथीच्या घरान गेली, तिच्या घरान भितर सरतकूच भाव भयणीनो देवाच्या बरेपणाचो उगडास करता. देवान आपल्या सवें कितें कितें बरें केलां ताचो उगडास करता आनी एक लांबदीक, एक व्हडलें दिनवासनेचें मागणें देवाक उबारता. जेजू आजून जल्मूंक ना. खरें म्हणल्यार मारिया निकतीच गोरबेस जाल्या ती आनी तरी पूण देवाक इतली वाखाणटा. भाव भयणीन, सुमार काडूंक प्रयत्न करात. जेजू जल्मल्या उपरांत
जेजूचें देवपण तिणें दुबावरेंत लागशिल्ल्यान पळयलां म्हणटकूच देवाक तिणें कितली वाखाणलें आसतली. तिचें जिवीत खऱ्यानूच दिनवासनेचें जिवीत, लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. म्हज्यान करूंक जायना काय, तुज्यान करूंक जायना तुजें दिनवासनेचें जिवीत. देवाचें उतर देवाची वाखाणणी करूंक उलो करता. आमी स्तोत्रां वाजीत जाल्यात, जावं स्तोत्र 90 आनी 5, 100, 118 आनी जायतीं स्तोत्रां. थंयसर हें परतून परतून मेवतलीं उतरां. सर्वेस्वर कितलो बरो, ताचो मोग तोखता, ताची वाखाणणी करात. द लॉर्ड इज गूड, हीज लव एंड्युअर्स फॉर एवर, थँक द लॉर्ड. हीं उतरां मेवता. आनी देवान आमकां सगल्यांक आपल्या मोगान भरल्यांत. देव सदांच आमचेशी विस्वाशी. आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. भाव भयणींनो, जेजू आयच्या शिव वर्तमानान म्हणटा, बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, बापाची खुशी करता ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय. बापाची खुशी करूंक सोदताय जाल्यार तुज्या जिवितान देवाची वाखाणणी कर, देवाची वाखाणणी वाडय. दीस दीस आनी रात देवाची वाखाणणी कर. अशें हांव म्हणना भाव भयणींनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा. भाग्यवंत पावलो तेसलोनिकल्यांक बरोवन म्हणटलो 1 Thessalonians 5:16-18 हांगासर सगल्या वेळार देवाची वाखाणणी करा, सगले परिस्थितीन. थँक द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टन्सीस ऑफ लायफ, रिजॉयस ऑलवेज, खुशाल राव म्हणटा. भाव भयणींनो, मारिया सादी वस्तोरी, दुर्बळ वस्तोरी, कांय ना तिचे कडेन. तिचें घर धाकटुलें, कांय संवसारी वस्तू कांय ना. तिच्या घोवाची जोड भोव थोडी, भोव धाकटुली जोड, तरी पूण मारिया दादोशी. आनी आमचे लागीं इतलें आहा, न्हेसोंक कितले कपडे, भोंवपाक गाडयो मोटरां, पयशे, भांगार, कितल्यो वस्तू आहा, तरी पूण हांव पिरंग वतां. आमी पिरंग वता. सकाळीं उठ्ठा, सांजेचे पिरंग वता, बाजारान गेली पिरंगोणी, आनी खंय गेली पिरंगोणी, गुणगुणटा, ग्रम्बलिंग. देवाचे उपकार आठोवचे बदलेक आमी पिरंग वता. आमचे पिरंगोणे काबारूच जायना. आनी आमी म्हणटात बाबा तुमीच न्हय, आमी पाद्री आनी माद्री, आमी पिरंगोवपाचें बंद करिना. ग्रम्बलिंग हॅज बिकम आवर सेकंड नेचर. जाल्यार पळयात भाव भयणींनो, पिरंग वता. इतलें देवान दिलां, हें सारकें ना, आयचें जेवण बरें ना, हें ना, तें ना. हांगा लोक हा असो जांचे कडेन इल्लेंशें जेवण ना जेवपाक, इल्लेंशें जेवण ना, न्हेसोंक इल्लेशे कपडे नात, तांकां घर ना, आसरो ना, तरी पूण आमी एक फावट तें पळयना. आमी पिरंग वता. भाव भयणीन, ज्या दिसा हें पिरंग वपाचें हांव बंद करिना, देवाक म्हजी वाखाणणी सारकी जावची ना. I need to compare myself to those who have nothing if I really want to thank God. भाव भयणींनो, आयज परबेच्या दिसा हें सायबीण माय लागीं शिकुया. तिचे कडेन कांय नासलें. ती एक दुर्बळ वस्तोरी आनी तिचो घोवूय दुर्बळ. तिचे कडल्यान आमी शिकोवंक जाय. ही वस्तोरी देवाचे कृपेन देवाची वाखाणणी करता. दुसरी वस्त भाव भयणींनो, मारये लागीं आमी शिकोवंक जाय. ती बऱ्यो करण्यो करूंक, दयाळ्यो करण्यो. तिच्या जिवितान जायत्यो दयाळ्यो करण्यो. पवित्र पुस्तकान सगल्यो ना, पूण थोडे देखावे आहात. एलिझाबेथीच्या घरान वयतकूच ती बेश्टी वचना विजिताक. ती गोरबे आसा म्हणून बेश्टी विजिताक वचना, पूण हुस्को धरून वेता, काळजान तावन वेता. म्हाका तिका आदाराची गरज आहा, हें चिंतून तिका आदाराची गरज आहा, तिका आदार जावं, थंयसर वेता, सेवा करता. 1 आनी 2 3 म्हयने सेवा करता. काना गांवान वयता, थंयसर त्या कुटुंबाचो हुस्को धरता. अरे तांचो सोरो काबार चालू, ती लोजेक पडोंक शकता. आपल्या पुताक सांगता. भाव भयणींनो, आमी दयाळ्यो करण्यो करिना अशें म्हणना हांव. दयाळ्यो करण्यो आमी कोत्ता, पूण एक फावट जांचे सवी आमी दयाळ जावंक जाय तेंच करिना हांव. जांचे सवे आमी दयाळ जावंक जाय आसली, अदीक दयाळ तेंच करिना. अदीक करून आमच्या आवय बापाय सवे, आमच्या आवय बापाय सवे आमी एक फावट दारूण जाता हांव. आवय बापायक आमी एक कसरो कसो कोत्ता हांव. आमचे जल्म दितलेच मांयक आमी रडयता हांव, जाल्यार सायबीण मांयक कसलो मान दितले आमी? हांव म्हज्या मांयचेच पडलोलें ना, ते मुर्तीक आनी कितें मान दितले आमी? आमचें जिवीत दयाळ्यो करण्यांनी बरोंक भाव भयणींनो, आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक जाय. हांव कितें करतां? आनी त्या पासत भाव भयणींनो, देवाचें उतरूय आमकां उस्कायता.
स्तोत्र 30 आनी 7 अशें म्हणटलें, सर्वेस्वराचेर विस्वास दवर आनी दयाळ्यो करण्यो कोर. ट्रस्ट इन द लॉर्ड अँड डू वॉट इज गूड. जेजू कडेन एक पावट एकलो मनीस येता आनी विचारता, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय? सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय? वॉट मस्ट आय डू? वॉट गूड आय मस्ट डू टू गेन दॅट इटर्नल लायफ? जेजून कितें सांगलें काय ताका? जेजून कितें सांगलें? आज्ञा सांबाळ, आज्ञा सांबाळ, कमांडमेंट्स तुज्या जिवितांत सांबाळ. हांव सांबाळटा काय? आमी देवाच्या आज्ञा सांबाळटा काय? चोण एकल्यान प्रस्न करचो. तुका देवाची खुशी करूंक जाय. जेजू म्हणटा बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. बापाची खुशी करूंक जाय, देवाचे मनामेन देवाच्यो आज्ञा हांवें सांबाळूंक जाय. तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जे म्हजेन सायबीण माय लागच्यान शिकूंक जाता म्हणल्यार तो भावार्थ आनी विस्वाशीपण. मारयेन जें देवाक उतर दिलें, ही आसा हांव सर्वेस्वरा तुजी चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. ही आसा हांव सर्वेस्वरा तुजी चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. हें उतर जें सायबीण मायन देवाक दिलें, त्या उतराक ती विस्वाशी रावली. संवसारान आसोसोर देवाक विस्वाशी खालती रावली, ओबिडियंट. भाव भयणीनो, आमी सगल्यांनी देवाक उतर दिलां. म्हज्या पाद्रीपणाच्या दिसा हांवें उतर दिलां. माद्रीनी तांच्या माद्रीपणाच्या दिसा, तुमी काजार जाल्यार पळय त्या दिसा दिलां. आमी देवाक विस्वाशी आहा काय? क्रिस्माचो संस्कार घेतला तेन्ना आमी सगल्यांनी देवाक उतर दिलें, हांव तुजो गोवाय जातलो. ह्या संवसारान हांव तुजो गोवाय जातलो. भाव भयणीन, जायते फावट आमी लोचता क्रिस्तांव म्हणून दाखोवपाक. क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंकूच लोचता. गोवाय जातलो कसो मागीर काय? भाव भयणीनो, गेल्या 2 वर्सांक पॅन्डेमिकान कितलोच लोक मरून गेलो. कितलोच लोक आमची घरचीं मरून गेलीं. थोडीं जाणटीं मरून गेलीं, थोडीं आमच्या बाराबरचीं मरून गेलीं, आनी थोडीं घोडयेक आमच्या परस भुरगीं मरून गेलीं. म्हाका देवान कित्याक दवरला काय? तुका देवान कित्याक दवरला? हाचेर तुवें नियाळ केलाय? वाय डीड गॉड कीप यू स्टील इन दीस वर्ल्ड? कित्याक? तूं अदीक बरो काय? हांव अदीक बरो काय ताका लागून देवान दवरला काय? जेजू कडेन एक पावट लुकाच्या 13व्या वेसवरान अशी एक घडणी आहा, सो एक भाग आहा, लूक चॅप्टर 13. थंयसर जेजू कडेन येतात आनी सांगतात, गुरुजी तूं जाणाय त्या पिलातान कितें केलां तें? त्या पिलातान म्हणटा, गालिलेयाचे थोडे मनीस जे देवाक भेटवण्यो करताले, त्या पिलातान त्या गालिल्याच्या मनशांक कातरले, जिवे मारले, आनी तांचे रगत आनी त्या बैलांचे रगत मिसळ केलें आनी सगल्याक शिवरायलें. जेजून कितें जबाब दिलो तांकां? जेजू तांकां असो जबाब दिता. तुमकां कितें दिसता? जे जिवे आहात ते जांकां जिवेशी मारल्यात, कोण जिवे आहात ते अदीक बरे, आनी जांकां पिलातान जिवेशी मारल्यात ते अदीक वायट, ते दोलडिरे पातकी? तशें न्हय म्हणटा. पूण जिवी आहात पळय ताणें ते मेल्यात पळय तांकां, जिवेशी मारल्यात तांकां पळोवन आपलें जिवीत बदली ना जाल्यार तेय तशेंच पातकान मरतले. जेजू आनीक थंयसर रोखडीच एक घडणी सांगता. सिलोम गांवान म्हणटा, सिलोम गांवान एक टावर, एक गोपूर मोडोन पडलो, 18 जाण मेले. 18 जाण मेले पळय ते कितें तुमकां दिसता? ते उदीक पातकी आसले, ते दोलडिरे आसले, ते वायट आसले, आनी जिवी आहा ते बरे अशें? तशें न्हय म्हणटा. पूण जिवी आहात पळय ताणें मेल्यात पळय तांचेर नदर घालून नियाळ करून आपलें जिवीत बदली ना जाल्यार तेय तशेंच पातकान मरोंक शकतात. भाव भयणीनो, हांव जरी तर जी कोण फाटल्या दिसांनी ह्या 2 वर्सांक जी कोविडाक लागून वॉशाक लागून मरून गेले तांकां पळोवन म्हजें जिवीत बदलोंक ना. हांव हा तसोच आहा, तेन्नाय तसोच आसलो, आतांय तसोच आहा. जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूची आमकां खोर शिडकावणी, स्ट्रॉंग वॉर्निंग. तूं पातकान मरोंक शकताय, हांव पातकान मरोंक शकता, हांव म्हजें जिवीत बदली ना जाल्यार. भाव भयणीनो, फेस्तां येतलीं, फेस्तां वयतलीं, पूण जेजूक जाय आमच्या जिविताची आमी नवसरणी केल्ली, आमच्या जिविताची बदलणी जाल्ली. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, ह्या फेस्तां वरवीं, नोवेना वरवीं आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक जाय.
ज्या जेजूक मारयेन परगट केलो, ज्या जेजूचो मारयेन पाटलाव केलो, तोच जेजू ह्या वेळार तुमचे लागीं म्हजे लागीं उलयता. तोच जेजू तुमचे लागीं म्हजे लागीं ह्या वेळार उलयता हे मिसाचे बेटे वरवीं. आनी तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो. तोच जेजू. त्याच जेजू लागीं आमकां कुरपा बळ मागुया. सायबा आमचें जिवीत बदल. आमच्याय जिवितान अदीक आनी अदीक तुजी वाखाणणी, तुजे उपकार आठयता पळय तसली मनशां आमकां कर. दयाळ्यो करण्यांनी, बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत आमी भरूंक आमकां कुरपा दी. आनी आमचो बावाट सांबाळूंक भावणे न्हू, बावाडटा विशीं इतलेंच मनान धरुया. जायतें आहा बावाडटा विशीं सांगूंक, पूण जेजू उगडास धरात. जेजून मारताक कितें म्हटलें तें मारताक, पूण जेन्ना मारताचो भाव मेल्लो तेन्ना मारता भावाट दवरशी तूं देवाची महिमा पळयतलें. भावाट दवरशी तूं देवाची महिमा. यू वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. मारता म्हणटा संवसारान येवचो आसलो तो तूंच देवाचो अभिशेक म्हण हांव मानून घेता. भाव भयणीनो, जेजू ताच्या भावाक जिवो करता, व्हडलें विस्मीत करता. मारताचें घर देवाची मोहिमेन केपेन भरता. भाव भयणीनो, तुज्याय घरांत, तुज्याय कुटुंबान देव आपली मोहिमा ओतोवंक शकता, विस्मिता करूंक शकता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जाल्यार बरी उगडास आसा जाल्यार सादो गांव तो धाकटुलो गांव बेथलेहेम एफ्राता. धाकटुलो गांव पूण थंयसर देवाची मोहिमा परजळटा. त्या धाकटुल्या गांवान बेथलेहेम एफ्राता थंयसर जेजू देवाचो पूत जल्माक येता. व्हडलें विस्मीत, व्हडली देवाची मोहिमा. थंयसर धाकटुल्या गांवान देव अशें करता जाल्यार तुज्या घरान करूंक जायना, तुज्या फॅमिलीन. देवाक तांक हा सगल्या वायटांतली आमकां मेकळी करूंक आनी आपले मोहिमेन भरूंक. भाव भयणीनो, हो नियाळ सोंपयता एक धाकटुली घडणी सांगून. हांव हांगासर आसलो मडगांव ग्रेस चर्चीन पातकूर कसो थोडीं वर्सां फाटीं. आनी थंयसर पातकूरको आसतना थंयसर कोमयाव दिवंक, कोमयाव जाणट्यांक कोमयाव दिवंक कुमसाराक वयतालो म्हयन्याच्या म्हयन्या. आनी एक असो एक दादलो आसलो, एक जाणटो जाल्लो तो दादलो. इगोर्जे फाटल्यानूच ताचें घर आसलें. तो मुखामळ वेगळेंच आसलें, ताच्या तोंडार एक वेगळीच खुशालकाय आसतली. मागीर एक दीस हांव बोडयां रावलो तांगेर, थांबलो मातसो आनी रावलो. आनी ताका विचारलें हांवें, तूं म्हाका मातसो वेगळोच दिसता, सदांच तुज्या तोंडार एक वेगळोच हांसो. यू आर ऑलवेज चेअरफूल, स्मायलींग. ताणें असो बोल्सान हात घातलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, दीस इज द सिक्रेट. तेर्साचें मागणें इज द सिक्रेट. म्हजी बायल मेली म्हणटा म्हणजे तिगांय चेडवां म्हजी धाकटुलीं आसलीं, तिगांय चेडवां म्हजी ल्हान आसलीं. म्हणजे तेर्साच्या मागण्यान म्हणटा फामिलीचें सांबाळ करूंक, म्हज्या भुरग्यांक बरे भाशेन व्हड करूंक सायबीण मायन म्हाका आदार दिले. रोजाई सायबिणीचें फेस्त आयज जेन्ना दोबाज्यान कोत्ता, आयज तावन तुजो तेर्स अदीक बरो जायना, करीत येयल्यात अदीक बरो कर, उमेदीन कर. तेर्साचें मागणें, तेर्साचें मागणें अपुरबाय कर त्या मागण्याची. हें जावन आसा एक पावरफूल मागणें, हातयार जैतनाचेर जैत व्हरोंक, कुटूंब एकठांय धरूंक. हें आमी सोडून दिलां भाव भयणीनो. आनी त्या पासत कुटुंबान फुटी पडल्यात. हें आमी सोडून दिलां देखून भाव भावा लागीं उलयना, भयण भयणी कडेन उलयना, झगडीक आसा. हें मागणें करूंक जाय. भाव भयणीनो, ह्यो वस्तू थोड्यो मनान धरुया. मॅरीज लायफ वॉज लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. मॅरीज लायफ वॉज लायफ ऑफ गुड डीड्स. हर लायफ वॉज लायफ ऑफ फेथ एंड कमिटमेंट. आमच्या जिवितान ह्यो वस्तू करुया, ह्यो थोड्योच वस्तू आमचे करुया. आनी मारये भाशेन आमी जेजूचे अकोंड गोवाय ह्या संवसारान जावया आनी मोगाचो प्रचार, मोगाचे संदेशकार ह्या संवसारान जावया. आमेन. उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक आमी आमच्यो खासगी गरजो आनी थोडी मागणी देवा मुखार दवरल्यात. दुसरी आतां मागणी, दुसऱ्योय गरजो बावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाश्यांनी देवाच्या मोगाची गोडसाण
चाकून आनी हेच कोडसाणीचो अणभव आपल्या हाताखाल आसलेले पवित्र सभेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी न्हय सेवा घेतले पूण सेवा करतले जावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान दर एका नागरिकाच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटले जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. दर एक गोराबो मोगाच्या आनी सेवेच्या तत्वां मुल्यांचेर बांदून हाडूंक आनी पवित्र गोराब्या भाशेन आमचे गोराबे समुदाय आनी फिरगोज पवित्र करूंक रुजाय सायबीण मायेच्या मोजतीन देवा लागीं मागुया. रुजाय सायबीण मायेन आमच्या नावेलीच्या दर एक गोराब्याचेर आमच्या वावरा दोंद्याचेर गोंयांत तशेंच परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भयणी भावांचेर आनी आमच्या गांवचेर आपली सुबां बेसांवां घालूंक आमकां सगल्यांक आपल्या आसऱ्या खाल बाळगून दवरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, हे आमचे भयणीन आनी तुजे धुवेन ही थोडी मागणी तुका उबारल्यान ह्या मागण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. बापा, ह्या मिसान वांटो घेतल्या दर एका तुज्या पुताचेर आनी धुवेचेर आनी तांच्याय मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुका मानता ते भाशेन ही मागणी आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. ध्यानांतराच्या वेळार आमी गीत गावया. तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार गिताचो अंक C37 पेज 44. She
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापपूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेव तांकवार मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासीचें गीत गावून तुजी कोण वळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मितां. सर्वकाळी मनशां तांय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी 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 तुका सोयसो. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्याची सूव आमी ओंडोकाता इतले पियेता इतले पापी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मोरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश येवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कोर. गेल्ल्या वर्साक ह्याच पोरबे सुमयार आमच्या सांगाता आसलीं, पूण ह्या पोरबे सुमयार ती आमच्या सांगाता नात. तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत आपली मागणी घेवन एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मदुतां सांत सुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मारयेचें जिवीत, तिचो भावार्थ, तिच्या जिविताची देख जावन असो व्हडलें बेसांव आमकां सगल्यांक. आनी त्याच बरोबर ती सदांच आमचे पासत मोजत मागीत आसा. देवा कडेन मागून देवाची मोजत, देवाची कृपा, देवाची घोटाय आमकां मागता आनी आमच्या मोगान ती येता. हें ओळखून घेवन देवाक पवित्र त्रित्वेक तिचे पासत दिन वाचुया सगळीं बरोबर. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां दायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सुर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया.
हें पळयात तुज्या दोनयाचें मांस आनी येताचें रगत ह्याच जेजूची मारयेन सगल्या आपल्या जिवितान सेवा केली ताचो पाटलाव केलो ताचे पासत आपलें जिवीत जियेली ह्या जेजूची सेवा करतात ह्या जेजूक पोर घोडटात ताचे गोवाय जावंक वावुरतात ती सगलीं सुभागी क्रिस्त प्रसाद शिवतना आमी गीत गावया तुका आमची गरज गिताचो अंक D43.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यो तांकवार मारये देवाचे मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमकां तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बच्चे बसया. बाबा भयणीनो, आयज आमकां नावेलकारांक आनी नावेलच्या गांवच्या लोकांक जे कोण संबंद आसात तांकां सगल्यांक हो व्हड खोशेचो दीस. आमच्या आस्कारीन रुजाय सायबिणीची परब आमी व्हडा दबाज्यान समोरबली. 9 दिसांची तयारी केली. अदीक कर्ताबरीतपणान देवाचें उतर आयकलें, ताचेर नियाळ केलो आनी आयज व्हडे भक्तीन हे परबेक आमी हाजीर जाल्या. देखून सगल्यांक तुमकां आमी फिरगोशेन वावुरतेले ते पाद्री भाव, फादर डायलन, फादर विलियम, फादर एल्विस आनी फादर डायगो, आमचे बराबर वावर करतल्यो सगल्यो सिस्टरी आनी आमच्या संस्थेच्याय नांवान फाब्रिकांच्याय नांवान, कॉन्फ्रारीच्याय भाव भयणींच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक, गांवांत रावतल्यांक, परदेसान आशिल्ल्यांक जावं UK, गल्फ, US, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आनी हेर दुसऱ्या गांवांनी आशिल्ल्यांक आमची खेरीत भाशेन उनूनीत परबी. सायबीण म्हणजे बेवसांवां आशिर्वाद ताचे उद्देशी आमकां जाय ते पड म्हूण मागता. खूब आनंद दिसता. जायतीं आमचीं घरचीं जीं कामाक लागून भायर आसतात, जावं वास्को आसतात, तोखुणी आसतात, तीं हांगा आयल्यान ह्या नात्यान आमकां खूब आनंद भोगता. देवान सगल्या आमच्या सोयऱ्यांचेर, दायऱ्यांचेर आयज ह्या आमच्या फेस्ताक आयिल्ल्या निमतान तांकां देव बरें करूं आनी काळजान देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालो. नावेलकारांचें फेस्त एकदम पेजादीक, उर्बेचें आनी गणगणाचें हातूंत दुबाव ना. आनी तें करूंक आमी जायते जाण बरे भशेन वावुरल्यात. भाव भयणीनो, जशें आमी मागत आयल्या सायबीण मायन तुमचे मागणी आयकूंक, ही नावेलची फिरगांवस भावार्थाची, एकचाराची आनी गोवायकी दितली जावं आमचे आवडे आनी सोपन जावन आसा. हें फेस्त करूंक जायत्यांनी आपलो आदार केल्लो आसा. बरे भशेन शीस सांबाळूंक, मांडावळ सांबाळूंक सगळें बरे भशेन जावं जायत्यांनी आदार केला. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी केल्ले सगळे बरो वावर आमचे फाब्रिकाचे समितीचे नाझरेथ फालेरो, ट्रेजरर फिलू रॉड्रिगीस, एटर्नी शांती मेंबर, खूब आदार आनी सहकार ती दितात. तांचे उद्देशी जायतो वावर ह्या गांवांत जायत आसा आनी जेन्ना कसले आडकोडीक सांपडटा तेन्ना आकांताक येतात आनी एकपणान सगळे आमी चर्चा करून जायतो वावर आमचो फुडें वता सायबिणीचेच मजतीन. देखून तांकां ही सभे माजार देव बरें करूं म्हणटा ताणें दिल्ल्या वेळा खातीर. हांव खेरीत भशेन देव बरें करूं म्हणटा सेवा धर्म चलयतल्या सगळ्या भाव भयणांक. खेरीत भशेन लिआंद्र, सेंड्रा, एंटनी, मीना, विल्फ्रेड तांचे उद्देशी सेवा धर्म एकदम बरो जालो आनी तेणी सगळें वाचपाची तयारी सगळीं वेळार आनी बरे शिस्तीन तांणी घेतलें आनी वाचपी बी सगळीं बरे भशेन आयलीं. तांकांय आमचे काळजांतान दिनवास. हांव दिनवासूंक सोदतां. आयच्या दिसा आमचे मदें हाजीर आशिल्ले सगळे पाद्री भाव, फादर जोविटो ह्या गांवांत काम केलां, आतां कालंगूट आसा. फादर जेरोमिनो हेच आमच्या गांवचो, आतां मेर्सिया आसा. फादर सिल्वेस्टर कामलायट, फादर जोकी SVD आमकां सदांच आयताराचो आदार दिता, देखून ताका आमी अदीक उपकारी जावन आसा. फादर मायकल SVD ह्या गांवचो जायतो बरो वावर तो करता. फादर सिप्रियान कॅपुचीन फादरी आमकां मोडी आसून आमकां जायतो आदार करतात गवळी गोदान आनी आयताराचोय बी ते आमकां आदार करतात, देखून आमी तांकां काळजांतान दिनवासता. फादर फ्रँको पिलारचे संस्थेचो ह्या दिसांनी नोवेनाक येवन ताणें आमकां खूब आदार केला.
हांव खिरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणूंक सोदता माडयेच्या दिसा पॉल रुबेलो आनी वेडविन आनी जायते तांचे बरोबर सांगाती आशिल्ले तांकां काळजांतान दिनवासता. तेच बरोबर आमचे PPCचे वांगडी एस्को आनी हेर सगळीं वांगडी जावं जायतो तांणी वावर केलो इगोर्जेक सफाई करपाची सगळें निटोवपाची आनी कॅन्टिनांचो वावर केलो. जरी सदांच कॅन्टीन करून उर्बा हाडली ते पासत सगल्यांक हांव काळजांतान दिनवाशी. आना सिक्वेरा हे आमचे भयणीन फुलां करून आमकां आदार केला. कोफ्रारीचे भाव भयण आनी भयणां सदांच नव्यानाच्या दिसांनी सुमार 40 ते 50 आसतालेच व्हड उमेदीची खबर. म्हणटच कॉन्फरन्सच्या प्रेसिडेंट आनी तांचे कमिटीक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक जाय तो ताणें आदार केला नव्यानाच्या दिसांनी आनी ते आपकुशेन येतात आनी व्हडा उमेदीन येतात. देखून आमकांय तांची तोखणाय करुशें दिसता आनी उर्बाय ते आमकां हाडटात. जायते इगोर्जे वदान ते वावरूंक सोदतात आनी जायतो ह्या फुडें ते वावर करतले हातूंत म्हाका दुबाव ना. आमचे इगोर्जेन सिस्टरी आसात RMI सिस्टर्स, SFN सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, फातिमा सिस्टर्स आनी कारितास क्रिस्ती. ह्यो सिस्टरी उदेशी जायतो वावर हे आमचे फिरगोर्जेन जाता. देखून आयज तांची आमी तोखणाय करता. हांव जाणा आयज सकाळीं पयल्या मिसाक सावन आयिल्लीं ती आयज पासून आतां पासून जायतीं जाणां आसात आनी ही आमकांय बी आदार केला. सिस्टरीनो तुमकां दिल्ल्या वावराचो भोसत आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हण हांव मागतां. आमकां 2 जाण चॅपलीन आसात, फादर इस्ताक काब्रियो आनी फादर अनिल कुमार. तांकांय तांचो उगडास करता. ते दितात तो सहकार आनी आदार आनी कोत्तात ते वावरा पासत तांची तोखणाय करता. फादर डॉमिनिक नोरोना जोरी वाडो ते आतां फिगोर जाल्या पूण ताचो आदार आनी सहकार आमकां सदांच आसा. ब्रदर दियोन रॉड्रिगीस सकलसून दिसता आत हालयता तो जायतो बरो वावर आयज केला. ते पासत अदीक करून कोयर कंडक्ट करपाक आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आनी एक दीस ताका आल्ताराच्या पावंड्यार सोडो म्हूण आमची मागणी जावन आसा. आमच्या नावेलच्या गांवांत जायते पाद्री माद्री आसात. कडेन जायत्यांक आयज येवंक जालें ना पूण आयज सकाळीं सान कोण कोण आयले तर नावेलच्या सगले पाद्री माद्रींक आनी तांच्या घरच्यांक हांव शाबासकी दितां. खंयसरूय ते आसूं देवान तांकां बरेंपण दिवं आनी तांचो वावर सुफोड करूं आनी ह्या गांवांत अदीक आपोवणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक आनी मठवाशी जिविताक चोडूं आनी वाडोवं. वॉलंटियर्स जे आसात तांकांय बी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायते आपकुशेन उमेदीन बॅच लावन सकाळ फुडें 4:30 भोंवताले ते हांवें पळयल्यात. सगले वडीलधारांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सदांच हे भाशेन इगोर्जे वतान तुमी फुडें आसूंक म्हजे मागणी जावन आसात. सकाळीं 4:30 सदांच तेस जातालो 4:25 नव्यानाच्या दिसांनी सकाळचो. हो तेस करूंक जायतीं जाणां येतालीं, उर्बेन येतालीं. पॉल रुबेलो तांचे बरोबर आनी कांय भुरगे वाजोवंक जेम्स डिसा, नॅश कार्नेरो आनी वॅनन पिरीस येताले. तांकां आमी देव वाचता. आमची आल्ताराची सदांच डेकोरेशन करपाक आनी क्रिएटिविटी घालून हाडपाक आलिशा आनी रेमी आनी आदार केला. तांकांय दिन वाचता. रेमंड गोन्साल्वीस आनी भायल्यान जो पळय आमी सायबणीचो मुर्ती आसा थंयसर सगळी तयारी केल्या. तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. पेंडॉल घालूंक लॉरी डायस, सावंड घालूंक LED घालूंक पिटरसन पिरीस सदांच आमकां आदार करता. लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक बॉरिस बारेटो, क्रुझांडो पिरीस, डायलन पिरीस सदांच आमचे मदें आसात आनी लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक ते सदांच जावं आयताराच्या आयतारा आमकां आदार करतात. देखून तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाच्या दिसांनी आनी आयज GCTV मॅथ्यू लॉपीस तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. बडे फिकिरीन तुमी सदांच आयले आनी आमकांय आदार केलो. दुसऱ्यांकूय हो बरो निरोप देवाचो पावूंक तुमी सगळे तरेचे सत्कार घेतलो ते पासत आमी तुमचे आभारी. दुसरे साल TV आनी हेर दुसरे प्रेस आसात हांगा तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑफिसान कांय वावर करपी आसात. हेझल डायस, एना सिक्वेरा, मेलिन फेर्नांडीस एंड म्युरल फेर्नांडीस, अक्षय पेरेरा खूब वावर करतात आमच्या ऑफिसान. तुमच्या सेवेक ती आसात. तांकांय बी काळजांतान दिन वाचतना फ्रांसिस्का ही आमची भयण आदार करता. तेच बरोबर पीटर, सेक्युरिटी, अपर्णा, अमित, दशरथ, बहादूर हे बी जायतो वावर करतात.
तांकां तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा दिल्ल्या सहकारा पासत आमचे आयज आमकां उमेदीर दवरपाक आमचे मदें बँड आसलें तें बँड आनी सेत तांचे सांगाती तांकां काळजांतान दिनवाशी एलिस्टर डायस एलिस्टर फर्नांडीस फॅलिक्स सिल्वानो एल्विस क्रूज आनी मिनिनो सदांच आमच्या सांगाताक आनी केन्नाय आमकां गरज पडटा तेन्ना उलो मारल्यार सदांच येतात तांकांय बी हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा चडशीं जाणांची हांव नांवां काडटां ती जावन आसात वरोसभर ते हांगा आसतात ताका लागून आनी ते आमकां आदार करतात तेच पासून म्हाका दिसलें आयज तांकां अदीक मातशें उर्बा दिवंक आनी तांचो वावर केल्लो वाखाणूंक आमचे मदें आमचे साक्रिस्तीन एफेक्स आनी मानुएल हे आमचे भाव केन्नाच कांय म्हणनासतना एक उतर काडिनासतना फादर हांव पावना हांव जायना म्हणनासतना इग्रोरचो वावर पयलो फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय चर्च व्हेरी गुड ब्युटिफूल नोबल थॉट सिंपल पीपल मे गॉड ब्लेस देम जायते वावर करतात देखून तांकां काळजांतान दिनवाशी कुजनांतलो वावर करूंक आमकां आदार करतात सेम आनी कविता तांकांय बी आमी भशेन काळजांतान दिनवासता आपल्या मधुर थड्यान आयज सकाळ फुडें सगळ्या 5 मिसांनी गायन केलें आनी आमकां उर्बे वरीत आनी मागणेचें मन रचून हाडूंक आदार केलो आनी ह्या सुमारांच्याय दिसांनी सगळें गायन करून बरें कोयर करून आमकां आदार केलो आमचो भाव लेनोय गोमेंडीस तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका लेनोय म्हणटालो फादर अंदू आपलें 20th फेस्त इगोर्जेचें आपण इगोर्जेन काम हो देवाचे मोहिमेक हें वाजोवंक कोयर करूंक लागल्यार देवान तुमकां आशिर्वादान भरून तुमचे फॅमिलीकूय भुरग्यांक आनी घरच्यांकूय आदार दिवं म्हण मागता आनी सगळे युथान जे आनी जी आयज हांगा आसलीं कोयरान आसलीं आनी गायन केलां तांकांय बी देवाचो आशिर्वाद मागता सिस्टर मिना सिस्टर आन्सिरीन आनी आयवी फेर्नांडीस सदांच आदार करतात आमचे साक्रिस्टीचो वावर सगळ्यो वस्तू मांडावडून दवरपाक कितें मेळ जालां कितें डब्याक घालूंक जाय तें सगळें बरे भशेन करतात देखून तांकां देवान आशिर्वाद जावं एंजल्स आनी ऑल्टर सर्वर्स आसले तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचे सरकारी अधिकारी आसात कलेक्टर आसा तांकां आमी काळजांतान दिनवाशी सगळीं परमिशनां आमकां जाय तीं परमिशनां घेवचीं पडटात तेन्ना केन्नाच तांणी ना म्हटलीं ना लेट पासून जालीं जाल्यार तीं परमिशनां आमकां दिल्यान देखून कलेक्टरांक आमी दिनवाशी PWDचे मनीस आमकां जाय तो आदार करतात आतां म्हाका कालच एक टेंडर पास जाल्लो आमच्या ह्या रस्त्याक अदीक बरेपण बरें हेवी वेट पेवर्स बा घालपाचे आसात कित्याक उदक बसता ते भशेन तांकां PWD केल्ले वावरां बसत आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांचेय वावरां बसत आनी देव बरें करूं म्हणटा अदीक करून काळजांतान दिनवासतान ट्रॅफिक आनी पुलीस हांकां तांचे अधिकाऱ्यांक PI आसात तांकां वर्सभर ते हांगासर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करतात अडे आमी कितें कितें म्हणटा हांव जाय पूण कितेंय जावं ते वतान जाल्यार वतान रावन बाबडे कोत्तात मनशाची सेवा देखून तेणी केल्ले सेवेक वसत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हण मागता आमच्या गांवचे MLA उल्हास तुयेकर आयज आमचे मदें आसात आनी ते येवन गेले आमकां तुमकां सगल्यांक शाबासकी आनी परबी दिवंक देखून तांचे आमी उपकारी जावन आसा तशेंच आमचे सरपंच पावलो पेरेरा ZPC प्रुकार्दोस सदांच आदार दिवंक तयार आनी इगोर्जेच्या वावरांक सदांच तांचो खांद आसा देखून आमी तांचे आभारी आवेडतान फुर्तादो ह्याय भावान आमकां ह्या परबे सुमयार जाय तो सहकार दिला पॅट्रीक हो आमचो भाव सदांच आमचे मदें आसा सगळे आदार दिता तो ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा फर्स्ट एड करूंक सिस्टर मर्लिन कामन नॅशवेल आनी आमांदा आसलीं तांकांय काळजांतान दिनवासता जावं आमचो इंटरसेसरी ग्रूप आसलो आनी इगोजीची सफाई करूंक जाय तांणी आदार केला तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सुमारांच्या दिसांनी खेरीत भशेन आमी जायते आमी नोवेनांच्या दिसांनी कुमसाराक पाद्री येताले कार्मेलायट हांव खाल तांचो सुपिरियर हांगा आसा फादर सिल्वस्टर काळजांतान दिनवासता आनी फादर फ्रँकोय आसलो चुकय नासतना ते सदांच आयले देखून आमी दिनवाशी आयचे दिसाचे मुखेल यादनीक फादर झेवियर ब्रगांजा तोर्नाटो पाद्री खोडेगांठ पाद्री देस्तेरचे विगार्जेचो युवार आनी नवसोरणेच्या वावरांक खूब मिसोड जाल्लो आसा जावं देवाचें उतर पुरगटूंक साबार गोंयांत तशें गोंया भायर तो भोंवता देवान ताका बरेपण दिवंक आत्म्यान मागूं आनी ताचे उद्देशी जाय तें ताका मेळूं म्हूण आमी किरीत भशेन मागता भाऊ भयणीनो
फाल्यांच्या दिसा आमचे फिरगोरचेन गव्हर्नर येतलो आपली भेट करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीक PS सिदारामराय श्री धरम पिल्लय 11:15 येतलो म्हणटच आमचो मोग ताका दाखोवंक आनी आमी नावेलकार एकदम मोगाळ मनीस अशें आनी मोगाळूच नावेलकार म्हणटच तें दाखोवया आनी जायतीं जाणां येवची आनी हे भाशेन ताका आमच्या गांवांत मोगान येवकार दिवया 11:15 सकाळीं 20 तारखेर फुडल्या आयतारा दीस जेजू क्रिस्ताची परब रायाची आमी पोरूं गेल्ले ते भाशेन अंदच्या वर्साक पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटलें आख्या गांवभर जेजू नासतना आमच्यांनी कांयच करूंक जायना आनी केन्नाच जावचें ना देखून भाऊ भयणीनो जेजू जावन दी माज ह्या गांवचो जेजू उद्देशी सगळें वायट आसा सगळें भेवचाराचें आसा तें पयस जावन दी आमच्या गांवांत आनी आमच्या इगोर्जेंत पावर हावस आसा पावर हावस जावन आसा प्रेयर रूम तुमी येवचें आनी जेजूच्या पांयांशी पडून एके भाशेन सगळें वायट जावं घराब्यान जावं खासगी जिवितान जावं आमच्या गांवांत आसा तें पयस करून आनी संवसारान आसा तें पयस करून त्या जेजूच्या जिव्या जे विशीं मागून आमी घेवचें म्हण मागता तुमी काळजान सदांच उदार जावन आसात हात तुमचे सदळ आनी मन तुमचें रुंद जावन आसा तुमी सदांच आदार दीत आयल्यात देखून हांव तुमचो खेरीत भशेन उपकारी जावन आसा बोबडीनो सदांच कसलेंय काम सांगलें कोण ना कोण येताच आदार दिवंक कितेंय ना कितेंय देखून तुमच्या बरे उतरां बसत आनी तुमी दिल्ल्या बऱ्या वावरां बसत सांगात केल्ले बसत आमी तुमकां देव बरें कर म्हणटा हांव ह्या दिसांनी तुमी जाय तें जावं खावपाक कॅन्टिनान घेवंक खंयचे इगोंजेंतले कोण कोण येतात तांकां कितें ना कितें तुमी दिलान आनी आयजूय बी सिंधुदुर्गचे सावंतवाडीचे कांय भाव भयणां आमचे मदें आसात थंय तें एक स्कॉल ऑर्फनेज आनी गरिबांक आदार करून कितें कितें करतात तांकांय कांय दुडवांची गरज आसा तीं भाव भयणां आसात तशेंच क्लुनी सिस्टर्स वेर्ना एक हॉस्पिटल बांदतात त्या हॉस्पिटलान जायते लोक इलाज घेता म्हणटच बावडीनो तांकांय तुमी कितेंय मदत करची तशें तुमी उदार जाल्यात आयजूय उदार जावचें म्हण मागता एक मात लक्षांत दवरचें सिस्टरी फादर कितें बांदतात तें घेवन वचनात ते हांगासरूच दवरता आनी तूं कितें दिता तें जेजूच्या वावराक दिता म्हण समज जेजूचें नांव ह्या गांवांत आनी संवसारान व्हड जावं अशें आमचें मन जावं दी आनी तूं जेन्ना कितें जेजूक दिता तें जेजू केन्नाच तुका परत दिनासतना रावचो ना उगडास तर बोबडीनो आयज सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयज आमची यूथ एक स्टॉल घालतले ह्या दिसांनी तातूंतय तुमी तुमचो आदार करचो आमच्या हायर सेकंडरीनी स्टॉल घातला तांकांय तुमी आदार करता तशें म्हाका दिसता कित्याक बाबडे थिंगा हायर सेकंडरी जाय त्यो प्लेटी हाडीत आहात तशें थिंगा हिंगासान दिसती पडटा म्हाका म्हणटच तुमी केल्ल्या आदाराक आसात देव बरें करूं तियात्राचे तिकेटी इस्कॉलाच्या आदाराक आसा तियात्र 16, 17, 18 3 दीस 3 तियात्र सवाय एकदम म्हणटच 500 रुपया 3 तियात्र चोवपाक एक अशें करून खंय मेळना हिंगाच नायल्या जाता म्हणटच तुमी 500 रुपया दिवपाचे 3 तिकेट भरपाचे आनी ते पासत मागीर एक कॉम्प्लिमेंटरी 19 तारीख एक तियात्र आहा म्हणटच बाबडीनो तुमी हे तियात्र पळोवचे आनी आदार दिवचो म्हण मागता SSPन आमची संस्था एकदम बरो वावर करता तेणें कितें तिकेटी काडल्यात ते आमकां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयज आमच्या फादरांक फादर डायलन फादर एल्वीस फादर विलियम फादर डायगो हांकां तर हांव देव बरें करून म्हणना हांव आयजूच मेरोत जाल्यार देव म्हाका स्वर्गार घेवचो ना ताणी ह्या इगोर्जेन जाय तो वावर करतात आनी नोयनांच्या दिसांनी केला खरें म्हळ्यार हांवें कांय करूंक ना नोयनांच्या दिसांनी हांव एकदम फ्री आसलो म्हणटच ताणी खूब वावर केला फादर डायलनान सगळी ऑर्डर कंप्युटराचेर घालून हे आतांचे पाद्री एकदम स्मार्ट तांकां IT पाद्री ते म्हणटच ते सगळें बरे भाशेन घालूंक तांकां टायम टेबल घालूंक प्रोग्राम घालून ताका टायमार बरें करून दिलें फादर डायलनान तुका देव बरें करूं म्हणटा देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं तेच बरोबर फादर एल्वीस सादेपणान सगलो कोयर बी सारको रित्र बिसीन आनी कितें सगळें सांगपाचें आहा कितें करपाचें आहा तें सगळें कोयर चलयलो गायनान शिकयलीं आनी गायनांक सगळो आदार केलो आनी दुसरे हेर आमचे दुसरे बंदोबस्त आसले कितें जेवणाचो आनी ह्या दुसऱ्यांक स्नॅक्स बी कितें तें ताणें सगळें बरे भशेन मिनतीन मांडून हाडलें देखून ताकाय बी काळजांतान दिनवास फादर विलियम आनी लिटर्जी पयली सगळो सेवादोर टकाटक बारीक तो पूण सारको उबो रावन नीट सगळें पळयता आनी सगळें करता म्हणटच ताणें सगळें बरे भशेन केलें ते पासत फादर विलियमाकूय दिनवास फादर डायगोन कुमसाराक सदांच राजी कुमसार जावं
आनी खूब सारो देवाचे संतानाचो संस्कार ताणें दुसऱ्यांक दिलो देखून सगल्यांनी उमेद सवकार आनी मोगान सगलो वावर केलो ते बसत भाव भयणीनो हांव तांकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी एक पावटी सगल्यांक हे मातशे एनावन्समेंट लांब जाले म्हण रागार जायनाकात कितें म्हणटा जाल्यार म्हाका म्हणत कांय प्रॉब्लेम ना पूण ते कोचचेच पडटात कित्याक जायतो लोक आदार करता आनी म्हाका तें म्हणनात जाल्यार म्हाका बरें दिसचें ना म्हाका झेम पडची ना म्हणटच बावडीनो आनी एक पावटी सायबिणीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आजीर आशिल्ल्या फादरांच्या नांवान तुमकां बरें आवडटा देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हजो एक खास आवडो आसा अशें म्हज्या मनान जाता आमी ही पॅरीस जावन आसा मिशनरी पॅरीश जायतो लोक येता वेता रस्त्यान जायते आमी लोकांक शिकोवंक जाता आमी थंय एक बोर्ड घातलो इलेक्ट्रॉनीक त्या बोर्डार सद्दां फादर एल्वीस इंचार्ज आसा बरे भशेन सद्दां घालता कितें ना कितें आनी हे भाशेन देवाचें उतर तो पोरगोडटा बोर्डांतल्यान म्हणटच जायत्यांनी म्हाका सांगलें फादर हें एकदम बऱ्याक पडटा एक वयता आसतना ठाट करून देवाचें उतर लागता आनी तेच भाशेन आमी बी जायतो लोक हांगासर येतात ट्युरिस्ट येतात वाटेर ब्रेक घेतात हांगा आनी जावं वॉशरुमान वचोंक जावं हांगासर कितें इगोज पळोवपाक भायर येतात आमकां एक बरो ग्रोट असो करूंक अशें म्हज्या मनान जाला म्हणटच तुमी कोणाचें कितें आसा जाल्यार सांगचें म्हाका परत आनीक जे कोण ओवरसीज आसात भायर गांवांनी आसात ताणें आमकां आदार करीत जाल्यार एकदम सांगाता येवन एकदम बरें जातलें एक बरो असो ग्रोटो करीत जाल्यार आमकांय बी इगोजेक इल्लीशी सभा येतली आनी बरेंपण जातलें म्हण मागता तुमी उदार आनी देव तुमचें उदारपण सदांच तुमकां देण्यान दा वाटांनी फारीक करूं सगळें उबी रावया आतां निमाणो आशिर्वाद जातूच आमी पुरसांव काडटले पुरसांव सुरू जातलें आमचे कोंफरात भाव वाट दाखयतले पयलो लोक वेतलो आनी मागीर थंयसर जे आमची पोस्ट ऑफीस आसा तेवटेंतल्यान चवतल्यान मागीर ती मदली गेटा हातून भितर हे मदल्या दारांतल्यान भितर येतले आमी वेळ करचो न्ही पूण आमी फुडें रावचें सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवन तकल्यो बागोवच्यो बागेवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रुचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आयज आंकवार मारयेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूं आनी सर पुर्विदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं मिसाची बॅट सोंपली वचून याजेचे कृपेन तुमकां धाडटा रुजाई सायबिणीक मागणें ए बो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली तुका देव पूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां देवाची खोशी जाल्यार हांव आयज मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे रुजाई सायबिणीचे मोजतीन सगली तुजी मागणी गोरजो देवा मुखार दवर ए देवाचे माई हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोलले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां ए संस्थळ्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोडण्यो तुका भेटयतां हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज
जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी आमेन. सुकलीं बराबर नमान मरे कृपेन लोलले सर्वेस्पोज ताय सा उस्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आबापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पुरसांवाक वचूंक भायर सरुया. 상하디 가보야 라니 솔가 벨리 깔상당 본두야 아베 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 마리아 아베 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 마리아 소빛순도 만보만 디고야 예카스타련 디카 소메스와 카누야 아베 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 마리아 아베 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 마리아 디샤바야 Viswasang puruya Dijago pansukli Sodakar rahuya Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria. Akwarmai kamchi sangadi gahuya Rani sorga vili kalasantan vonduya Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Subitsundo rani mano mandivuya Ekastalyantika somesvakani
रुजाई सायबिणी आमचे पासत विनोती को क्रिस्ताचे भासावणी आमकां फावो सांगच्या प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकाचें बोगसणें मागता आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान देवाचो आदार आसूं आमचे ताई सदां काल सायबीण मायचे मजतीन आशिर्वाद घेवंक देवाचो तकल्यो बागोवच्यो सर्पद्वेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो सुबा आशिर्वाद सायबीण मायचे मजतीन तुमचेर पडूं आनी सदांच उरूं मॅन बवडीनो फाल्यां गव्हर्नर येता तेन्ना कोंफ्रात भाव आनी भयणी जी कोण येवंक शकता तांणी 11 वरांचेर आपली ऑपमस घेवन हांगासर येवचें आनी गव्हर्नराक येवकार दिवंक सोडूच्या सोडगीची